आणि आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान सो आमचो मेन एम आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक म्हणजे आमचे ट्युरिजम गोंयांत डिक्लायनाचेर गेलेले सो ताका लागून हांव सगळे संवसाराक सांगता आय वॉन्ट टू टेल द होल वर्ल्ड that Goa is a safe place. Goa is a safe destination. There are bloggers and influencers who are trying to defame Goa. They are trying to bring down the name of Goa because they are paid bloggers and influencers, paid by some of the states and some of the countries, because Goa is a flourishing state where tourism is flourishing. Because of these bad influences, the name of Goa is getting destroyed. But I would like to tell all the tourists, foreigners as well as domestic Indian tourists, that Goa is a safe destination. There is no such thing as there is no tourists. There are tourists. Okay, the footfall might have come down because of certain bloggers. But nevertheless, we have got no issues on the beach. The beach is free for everyone to come and enjoy. So whatever the bloggers are saying is trying to give a negative publicity by highlighting on certain areas where there are less tourists, but they're portraying that small area as whole of Goa, which is not true. So kindly refrain from listening to these bloggers and influencers and come back to Goa. Goa is a safe destination and we welcome each and every tourist into our tourism. Thank you. I'm Cruz Candelo, President Sheikh Honor Welfare Society Goa. आयज सगळे म्हणटा की गोंयांत ट्युरिस्ट लेस आहा कित्याक लागून लेस आहा जॉनान सांगलां सोशियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स has given us negative publicity due to some reason best known to them, and we request government of Goa to take action against these all influencers who are giving bad publicity to Goa. तशेंच हांव मागतां सगळे जे आमचे स्टेक होल्डर्स आहा ते सगळ्यांनी हो इश्यू रेज करपाक कित्याक आयज आमचे ट्युरिजम इतलें आलाव समना बट आमी वी हॅव टू रिवायव वॉट एवर वी लॉस्ट वी हॅव टू रिवायव आनी वी हॅव टू स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट दिस वॉट इज गोईंग ऑन सोशल मीडिया and we are with the government, we are with the tourism minister and tourism department, and we see that this next season we fully revive and get all the tourists back to Goa. Thank you. A very good initiative by All Goa Stakeholders Association President Dr. John Cruz Cardos, who is Sheikh Owners Welfare Society as a president. Last 6 months we have seen that tourism has slightly gone down, affected some of the industry, that is guest houses, small resorts, restaurants, and there are different reasons for that. मोठ्या प्रमाणान ब्लॉगर्स म्हणून जे social media influencers have come out openly and started defaming Goa in a big way. No matter how much you defame a state, nothing can affect if we are all together. Government is doing their part. Department of Tourism is doing a good job from their side. They are helping the local stakeholders, they are helping the local shack owners, water sports operators, everyone. Dr. Pramod Sawant, who is our Chief Minister, is bringing
lot of new ideas. He's trying to revive. He wants to bring more tourists to the state. But at the same time, we as stakeholders, we need to take measures to have a safe and clean destination. When I say safe, safety is with us. आमचेकडे आहा. Whether it is all the stakeholders who are doing business within the industry, they should keep the tourists safe. No arguments with tourists. Tourists sometimes come, they have extra drinks. They don't know you and they don't know me. Nobody. They don't know anybody. So sometimes they argue. We have to calm down. This happens in every country. So we as stakeholders, whether he is a transport operator, whether he is a shack owner, whether he is a water sports operator, or whether he is a rent-a-car owner, we should see that we should not enter into any type of argument, and this argument should not reach the police station. म्हणजे जो तर ट्युरिस्ट आर्ग्यू करता जाल्यार आमी रावपाची गरज आहा. ह्या आमी सगळ्या हात इतले संवसाराच्या डेस्टिनेशनाचेर पयला. ट्युरिस्ट येता, ट्युरिस्ट खुबशी वस्तू उलयता तेन्ना कस्टमर जो आहा फुडल्यान जो आहा, जो ओनर ऑफ रेंट अ कार, ओनर ऑफ शॅक, ओनर ऑफ transport vehicle or a restaurant or a guest house should calm down their tourists and should not enter into any type of argument with him. It's not worth it because you don't know that tourist and a tourist doesn't know you. So he is only shouting and fighting because he has extra drinks. This is the first key. Second is in this entire coastal belt, we have seen a lot of misuse of this the packets of तंबाखू जे कितें ते गुटखा. आता I don't know who is supporting gutka. You will see all the roads, corners, beach on the white sand, gutka being used and thrown or spit being thrown over there. Not only by tourists, by our जे आमचे स्टेकहोल्डराचे जे लोक काम करतात तेंच्या वांगडा, whether it is water sports operators, some people working in different types of industry, whether they are working in taxi, whether they are working in transport, whether they are working in shack, all the workers. हे आमी म्हाका दिसता बंद करपाची गरज आनी हे म्हाका दिसता एनफोर्समेंट जे आहा हे गोवा पुलीस आनी विलेज पंचायत, लोकल विलेज पंचायत of entire coastal belt should ban the use of gutka within their jurisdiction. फायन घालपाची 10,000 रुपया. तुका जर सेफ जाय डेस्टिनेशन हे सगळ्यो वस्तू करच्यो पडटल्यो आनी चीफ मिनिस्टर बीइंग द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वील हॅव टू गिव डायरेक्शन इन दीस इफेक्ट. सगळ्यो वस्तू सीएमाचेरूच जायना, पंचायतीन एनफोर्स करचे पडटले बाय ब्रिंगींग द लोकल पुलीस एंड स्टॉपिंग. हे सगळे जे गुटखा विकता हे सगळी शॉपां जी आहा हे भायले स्टेटींतल्या लोकांनी हिंगा ओपन केल्या, धाकटुले गाडी आनी सगळे ओपन गुटखा विकता. चड जाला सगळे रोडांचेर गुटखा, सगळे कंपाऊंड वॉलांचेर तांबडे करून उडयल्या. ती खुबशे वस्तू आहा जे आमकां जाग्यार घालचे पडटले. वील हॅव टू पुट ट्रान्सपोर्ट in place. It includes all the transport. We'll have to put cleanliness in place. All these things are there. We cannot only depend on the government, but we are fully depending on the tourist. So आमच्या हातीन आहे जे स्टेक होल्डर, जो आता स्टेक होल्डर उलयला, जो आमचो क्रूज उलयला तो एक भाशेचो स्टेक होल्डर, अशे सगळे भाशेचे स्टेक होल्डर जे आहा तेंच्यांनी आपल्याचे जे एसोसिएशन आहा ते रिवायव करचे पडटले. सगळ्यांक सांगचे पडटले डू नॉट आर्ग्यू विथ टुरिस्ट, कीप आवर प्लेसीस व्हेरी क्लीन एंड टायडी, गिव रिस्पेक्ट टू द पीपल हू आर कमिंग इन द स्टेट टू स्पेंड मनी एज टुरिस्ट. हे सगळ्यो वस्तू म्हाका दिसता जाग्यार घालपाची गरज आहा आनी हे आमच्या हातीन आहा. आमी सगळे वाटेन बोटां दाखोवंक जायना गव्हर्मेंटाक की गव्हर्मेंटान करपाक जाय. हे आमी जर तर करीत जाल्यार कितलेय ब्लॉगर जो जॉनान सांगला वा क्रुजान सांगला की हे सोशल मिडियाचेर आमकां डिफेम करता, केला आमकां डिफेम. आनी म्हाका दिसता आमी जो तर सगळे सारके आहा स्टेक होल्डर आनी जितके बिझनसमॅन हिंगासर जे बिझनस करता आनी थोडे वस्तू आमकां टायट करचे पडटले. म्हणजे विलेज पंचायतींनी
एनफोर्स करचे पडटले की हे जे सगळी धाकटुली शॉपां रोडाक तेकोन येयल्ली आहा गाडे आनी हे सगळे गुटखा इकता आनी कितें इकता नाका लेव गजाली करता ते सगळे बंद करचे पडटले. CM दिसूच उलयला on tourism sector, and especially he has said that I will not allow all these unwanted elements on the beach or on the roadside who are trying to cheat the tourist. हे जे म्हणतात सो कॉल इलिगल गायड्स न्हू ते इलिगल गायड्स हे बंद जावपाची गरज आसा आनी तेज्या खातीर आमी पुलीस स्टेशना कडेन एवरी सेकंड डे आय आस्क इन्फॉर्मेशन कितले जाणांक तुमी धरले ते. सो हे जो तर सगळ्यो वस्तू जाग्यार पडत गोवा वॉज ऑलवेज अ सेफ डेस्टिनेशन, फेवर्ड डेस्टिनेशन. टील टुडे इट इज अ फेवर्ड डेस्टिनेशन. बरे थोड्यो गजाली ज्यो मातश्यो रॉंग जाल्ल्यो आहा ते आमी सारकी करपाची गरज आसा. सर म्हाका एक सांगा पळया लास्ट 1 year अशेंच आयकता की इन्फ्लुएन्सर डिफेम करता पूण टुरिझम डिपार्टमेंट एक्शन कित्याक घेवना? कितले डिफेम केले म्हणून आमी जो तर सारके आहा सगळे स्टेक होल्डर सारके आहा आनी आमी जर तर वस्तू जाग्यार घाली जाल्यार कोणूच डिफेम करूंक शकना. दुसरे स्टेटीनी कंट्रीनी वचून पळया तुमी धाकटे कंट्री जे आहा ते ट्युरिझम कोण प्रमोट करता? स्टेक होल्डर प्रमोट करता. कंट्री प्रमोट करिना. ते स्टेक होल्डर तेंचो एप्रोच टू द ट्युरिस्ट, तेंचे जे वागणूक आहा ट्युरिस्टा वांगडा, तेंचे जे सेफ्टी मेजर्स आहा, तेंचे जे क्लेनलीनेस आहा ते तेंच्यांनी प्रोटोकॉल सांबाळलेलो आहा. आमी मातसो आमच्या हाती भायर गेल्लो आहा प्रोटोकॉल हे जाग्यार घालपाची गरज आहा. थोड्यो वस्तू टायट करपाची गरज आहा. हांवें सांगला पळय तशें यू कॅन नॉट सेंड अ ट्युरिस्ट वीथ बॅड मेमरीज. आयज आमी पळयला खूब दिसांनी खुबशे फ्लायट्स गोंयांत फूल येयल्ले. टुडे गोवा म्हाका दिसता 80-85% ऑक्युपन्सी रिकॉर्ड करता आयज. गेली 4 दीस we were at 40%, 50%, some were at 30%. So we have to see that every day there are tourists in the state of Goa. Today I have come from the airport. I have seen international tourists still flying for summer vacation. Scotland sun कितलेशे टुरिस्ट येयले फॉरेनर. UK sun टुरिस्ट येयले म्हणजे या फ्लायटीन म्हाका दिसता 100 टुरिस्ट आयले जे फॉरेनर ही बरी गजाल. हे चार्टर न्हू, हे डायरेक्ट फ्लायट. सो अशे इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स ओपन जावपाची गरज आहा. लायक वी आर गेटिंग फ्लायट कमिंग फ्रॉम दुबय टू गोवा, वी आर गेटिंग फ्लायट कमिंग फ्रॉम UK टू गोवा, दॅट इज लंडन टू गोवा. अशे आनीक फ्लायटां स्टार्ट जावपाची गरज आहा दुसऱ्या डेस्टिनेशन. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि आमचो सिव्हिल एव्हिएशन should come out with new ideas to start flights, should give slots like Manohar International Airports and civil aviation should work together to bring new destinations to Goa. International airport open झालो पण अजून डेस्टिनेशन ओपन जायना. हे इम्पॉर्टंट आहा. डेस्टिनेशन ओपन जावपाची गरज आहा. त्या कंट्रीसून ट्युरिस्ट येवपाची गरज आहा. इम्पॅक्ट इतलो पडूंक शकता की टुरिझमाचेर की म्हणजे पयलींचो रिकॉर्ड काडलो आनी आतांचो रिकॉर्ड काडलो कित्याक इन्फ्लुएन्सराचे लोक आयकोन हांव तुका सांगला न्हू, हांवें तुका सांगला थोड्यो गजाली रॉंग डायरेक्शनान गेल्ल्यो तेका आमकां गव्हर्मेंटाक ब्लेम करूंक जायना. ट्युरिझम डिपार्टमेंटान आपलें काम केलें. कितें दिवपाचें आहा एवरी इयर तेंकां दिवपाचें आहा, सगळे स्टेक होल्डरांक कितें दिवपाचें तितले परमिशनां दिली. पण हितून आमी खंयचे तरी रॉंग डायरेक्शनान आहा अशें म्हाका दिसता. आनी हे जाग्यार आमी घालिना जाल्यार बरे इन्फ्लुएन्सर आमकां मॉक करीत रावता. तेंच्यांनी हायलायट केले ते सारके विशय केले म्हणटा. थोडे विशय सारके आहा. वी हॅव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हॅव टू ब्रिंग द चेंज वॉट इज रिक्वायर्ड, विच आय हॅव ऑलवेज सेड इन द म्हाजो एक इंटरव्यू पळया तुमी 2019-18 उलयल्लो हांव ही गजाल की आमी ह्यो सगल्यो वस्तू जाग्यार घालच्यो पडटल्यो नाजाल्यार जे इतले मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट येता ते धप्प करून देंवतले. डेस्टिनेशन्स खूब ओपन जाली आतां. यू लूक एट Vietnam was never a destination, it was a war zone. You look at Thailand had problems over there, civil war. You look at Sri Lanka was a dead country because of
तेंचे भितर सिवील वॉर, ते प्रेसिडेंटाक हे करप, जे आर्मी सगळे हेचेर नाक्यांचेर, ते आतां थोडे जावन तेणी डेस्टिनेशन ओपन करून ते अशे वयर वयता, म्हणजे दे आर this is going up. So after having all favorable conditions in the state of Goa, why are we are not attracting the high-end tourists from other countries like Europe, which used to come to Goa? So somewhere is wrong with us as stakeholders, and we are not ready to take responsibility. Other countries, likewise, I said, the stakeholders are taking responsibility. It's not police. Enforcement जे आहे ते stakeholders करतात. Do's and don'ts are done by the stakeholders. They say this is allowed on the beach and this is not allowed on the beach. On the footpaths, कितें allow हा ना allow हा. आता आमचे कितें जाला, enforcement बंद जाला. Spitting, eating the pan, the red color गुटखा and spitting is an offence. कितल्यो केसी register केल्या. पुलिसांनी कलंगूट पोलीस स्टेशन आसा, अंजुना पोलीस स्टेशन आसा. तेंचे कडेन खंयचे चलन बुक आहा. तुम्ही दुसरे कंट्रीन वचून पळयात, तुका एक धाकटलो टिश्यू पासून मेळटाले जमनीर आनी दिसलो जाल्यार ते थिंगासरले लोकल लोक, थिंगासरले स्टेक होल्डर, थिंगा एक कोण ज्यूस काउंटर घालून बसला, ज्युसाचे शॉप और स्नॅक काउंटर घालून तो रोडार वयतलो आनी तो पेपर काडटलो आनी आपल्या डस्टबिनान हाडून घालतलो. हे थिंगा चालू, हे आमी करूंक शकता काय गोंयांत? हेचेर उलोवपाची गरज ना. सगळे स्टेक होल्डर आमकां जर तर बरे ट्युरिस्ट जाय न्हू जाल्यार आमकां एक करचें पडटलें. क्लेनलीनेस इज द की, very important. If this is not going to happen, the tourism we will not be able to attract the high-end tourists, good tourists. The numbers will not increase, the numbers will go down. So, and yes, थोडे वस्तू जो तर आम्ही जाग्यार घालिना, लायक ट्रान्सपोर्ट, वो ट्रान्सपोर्ट विषय जो आहा, वो सगळे भाशेचो ट्रान्सपोर्ट आमकां फोकस करचे पडटले. तेजे तितून भितर चेंजीस जे घोडान येवपाक जाय ते हाडचे पडटले. वी विल हॅव टू एनफोर्स इट. That is one sector which government will have to touch. That is with the government and stakeholder. हे दोगांचे भितर बरी भासाभास जावपाक जाय आनी बरें एक सोल्युशन येवपाक जाय. हे इम्पॉर्टंट आहा. आमी आख्खे वर्ल्ड भोंवत आहा. I am going to different countries to see what is happening there. And countries which are just coming up in tourism sector, so they are doing fantastically good by attracting foreign tourists from different countries. So why we are not ready to attract? After Manohar International Airport opening in Goa, आम्ही अजूनही attract करू शकना तसले foreign tourists. इतके नंबर येवपाक जाय पळय. आमचे कडेन बरी हॉटेल आहा, आमचे कडेन बरी 5 स्टार हॉटेल आहा, 4 स्टार आहा, 3 स्टार मोठी हॉटेल्स आहा. थोडे गजाली आमी गोंयकार म्हणून आमी रेडी ना एक्सेप्ट करपाक की वी आर नॉट रेडी टू टेल हिम दॅट यू कॅनॉट डू दीस थिंग ओवर हियर. कोण तरी भायरसून येता, थिंगासून कितें तरी चालू केला, हे रॉंग मेसेज धाडटा ट्युरिस्टाक आनी आमी रेडी ना एक्सेप्ट करपाक. सांगपाक थोडे गजाली आमी करच्यो पडटले. विलेज पंचायतीन एनफोर्स करचे पडटले. थोडे वस्तू जे सारखे ना ते सारखे करचे पडटले. कोर्ट्स आर इंटरफियरिंग ओवर. कोर्ट डायरेक्शनां दिता की गाडी पार्क करपाक जागो ना रोडाच्या सायडीक. थिंगा हाडला आनी कोणें गाडो उबो केला आनी रोड पासून खणला आनी ते लोखणाचे पोल भितर पुरला आनी काडून भाड्याक दिला कोणाक. कोण तरी दुसरे स्टेटीचो मनीस तो इकता थिंगा गुटखा. ही आमची परिस्थिती जाल्या आनी कोर्ट सांगता आमकां काड म्हणून. इज इट नॉट दॅट द डिसिजन or this thing of the village panchayat or the authorities or the deputy collector or the police or the MLA to do the needful? I mean, सगळ्यांनी कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आहे. नाजाल्यार सारके डायरेक्शनान पावचे ना. हांव तुमकां स्ट्रेट सांगता, हे थोडे गजाली करिना आमी जाल्यार सी द only business what we are doing right now in the state of Goa is tourism. हे दुसरे जे आहा चालू आहा पयले हे सगळे टेम्पररी.
आणि इथून कोण लागता कामाक, हे सगळे भायले लोक जे येतात गोंयांत आणि रावतात तेच लागता. इंडस्ट्री वचून पळया तुमी, पिलायन इंडस्ट्रियल एस्टेट, the number of people who are working there, how many are Goans and how many are outside? Goans are very few because they will not work in packaging, they will not work in that factory to load unload, they will not do in work where the general हे भायले लोक काम करता पळय थिंगा आमचे गोंयकार खूब करूचे नाका. सो दिस इज द ओनली इंडस्ट्री वेर गोवन्स आर वर्किंग इन लार्ज कंपनी. सो ही आमी सांबाळपाची गरज आसा आनी त्या खातीर जे कितें करपाक जाय इंडस्ट्री खातीर ते आमी करचें पडटलें. आमी म्हणजे कितें, सरकार आनी स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर आहा, हांवूय स्टेक होल्डरानूच आहा. आमी तुजो तर एक करिना जाल्यार ब्लॉगर आमकां बॅड इमेज आमची गोंयची चालूच दवरतले. सर, गुटखा विकप बिचांचेर आमी पळयलो फावतो मसाज करतना 2 दिसां पयलीं आमी एक व्हिडिओ पळयलो. अशें आमकां आयकून येयला की आमी कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आहा हेचेर आनी त्या खातीर चीफ मिनिस्टरान टायम काडपाची गरज आहा ही इंडस्ट्री एड्रेस करपाक. बिकॉज ही इज द होम मिनिस्टर, पुलीस तेज्या हातीन ऑथॉरिटी. डिपार्टमेंट ट्युरिझम काम करतले, आमी एज MLA काम करपाक रेडी आहा. बट ही एक इश्यू एड्रेस करपाक CMान मिटींग घेवची पडटली आनी थोड्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां दिवच्यो पडटल्यो, डिपार्टमेंटाक दिवच्यो पडटल्यो की आपल्याक हेचेर सारको कायदो केल्लो जावं, हेचेर सारके रुल्स एंड रेग्युलेशन जाग्यार घातलेले जाय. सो एंड फॉलो द रुल्स एंड रेग्युलेशन. When I spoke today about gutka has only increased in the state of Goa. हेचेर आतां भरपूर प्रेशर आसतलो. जर तर गव्हर्नमेंट हेचेर कारवाई करता गुटखा बॅन करपाची, आता बीच डेस्टिनेशनाक जर तर गुटखा बॅन करिना जाल्यार तुका खाली रोड तांबडे दिसतले, तुका ओंट्यो तांबडे दिसतल्यो, बीचार ती व्हायट सँड आहा ती तांबडी दिसतली. तुमी वचून पळया हांव कितें उलयता रॉंग आहा जाल्यार सांग मागीर. सो हेचेर प्रेशर येतलोच. जे कोण गुटखा कंपनीचे ओनर आहा ते प्रेशर हाडटले, थंयसून आपलो प्रेशर हाडटले की आपलो सेल बंद जावंक पारना. सो हे आतां तुमी वचून बाजारांत मेन रोडार पळया, बीच रोडार पळया, बिचाचे सकला देंवता थिंगा पळया, वयर चडटा थिंगा पळया, खाली गुटखाचे सारकी पॅकेटां दिसता. आय एम नॉट हे against any business. I am against the sale of gutka in the coastal belt. It is next to impossible that you can buy or sell gutka in the coastal belt where you are saying that you are attracting 5-star tourism. You cannot attract 5-star tourism and gutka tourism. जो व्हिडिओ 2 दिसां पयलीं मसाजाचो येयला, जी बायलां आमी पळयला बिचाचेर, ती बायलां आमकां खंय दिसल्यार येता शेकाचेर काम करता. पयलीं शेकाचेर काम करता, तेंची गाडी तीच लायता, तेंची साफ सफाई शेकाचेर तीच करता आनी तीच ब्रेकअप दितात की सकाळी मसाज करता, सांजची हॉकल दिसता, मागीर जेवपाच्या टायमार सोडे बिडे घेवता इकतात, रातीचे लायटींग घेवटी इकतात. तांकां कोणाचो आशिर्वाद आसा? शेतकारांचोच आशिर्वाद आसा. हांवें आतांच सांगलें गो, आमी सगळे स्टेक होल्डर म्हणून हे सगळे वस्तू जाग्यार जर तर घालिना जाल्यार वी कॅनॉट से दॅट वी आर अट्रॅक्टिंग हाय एंड टुरिस्ट. हांव कोणाक पर्टिक्युलरली सांगिना, एक खुबश्यो वस्तू जाग्यार घालपाची गरज आहा. बॅगर्स बिगस्ट मिनेस CMाक तितूंत सांगलेलें आहे. आय पर्टिक्युलरली टोल्ड हिम दॅट यू ओपन अ बॅगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर. कोण बॅगर येवचो ना गोंयांत, तूं खाली एनावन्स कर, थिंगा नोटिफाय कर, नोटिफिकेशन हाडचें पडटा तें अंडर सोशल वेलफेअर. यू नोटिफाय बॅगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर इन द स्टेट. तुका एक बॅगर दिसचो ना, कित्याक तुका भितर रावचें पडटा 6 म्हयने. गेले न्हू ते म्हणजे खूंय सेंटर दिता पळय तो, आनी यू हॅव टू बी स्कील. तुका ते स्कील डेव्हलपमेंट हे शिकयता, तुका टेलरींग शिकयता, तुका कार्पेंट्री शिकयता, तुका एम्ब्रॉयडरी शिकयता, तुका कपडे शिवपाचे, स्लिपर करपाक, हँडीक्राफ्ट करपाक, खूब वेगवेगळे भाशेचे वस्तू ते शिकयता. सो जे लोक बॅगिंग करतात तांकां एकदां कॉल, कित्याक इट इज अ ऑर्गनायज्ड बॅगिंग, इट इज नॉट वन पर्सन हू इज इन नीड ऑफ दॅट. सो तांकां जेन्ना कळलें की गोंयांत गोवा रिहॅबिलिटेशन सेंटर हा बॅगरांक ना, ते कसो येवचे, कोण करता बॅगिंग? सर वन मोर थिंग, 6 म्हयने जर तर भितर दवरले, जेवण खाण दिलें आनी तांकां शिकयला एक पर्टिक्युलर ट्रेड, जाल्यार तांकां रावपाक नाका भितर.
सर ते परतून जे ट्रेनीन येयला सांजे त्या ट्रेनीन परतून सगळ्यो गजाली जाग्यार घालपाची गरज आहा. त्या खातीर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाची गरज आहा. रिस्पॉन्सिबिलिटी जे हितून पासून पुलीस घेयना, सोशल वेलफेअर घेयना फॉर बेगर रिहॅबिलिटेशन, हे सगळ्यो वस्तू रिलेटेड टू ट्युरिझम डिपार्टमेंट. म्हणजे ट्युरिस्ट जे येता गोंयांत म्हणजे ट्युरिझम वाडपा खातीर, बरें ट्युरिझम वाडपा खातीर हे सगळ्यो वस्तू बंद करपाची गरज आहा. आतां आमी गुटखा सांगले, गुटखा विलेज पंचायत आनी पुलीस व्हडलें हें काय, इट इज नॉट सम रॉकेट सायन्स. हें करूंक जाय न्हू, हें करिना जाल्यार कशें जातलें. सर आतां गोवा स्टेट आसा भितर तेजे सायडीचे स्टेटी आसा पळय, हितून गोंयांत न्हू हे ट्रॅफीक पुलीस आनी जे पुलीस आहा ते चडशे हॅरेस करतात ट्युरिझम. म्हणजे हेजो कितें इफेक्ट जाता फाटल्यान? तेजो इफेक्ट आहा. सीएमान आतां सांगला न्हू, रँक ऑफ पुलीस इन्स्पेक्टर्स with the camera only you can stop the police. मातशें कंप्लेनां दिवपाची गरज आसा. तर कोणाक बेश्टो स्टॉप केलो विदाउट द कॅमेरा, स्टॉप केलो स्टेटीनी तशें कांयच नासता, तरी कोण हॅरेस करना. चडशे गोंयांत जाल्लें आमी खूब फाटी सांगलें सीएमाक, म्हणून तेणें आतां तें डायरेक्शन अशें हाडलां. गेले 2 विकान पयला सीएम इज गिविंग व्हेरी गुड स्टेटमेंट्स पॉझिटिव्हली for the growth of tourism in the state of Goa. I am watching him on social media आणि एक बरी गजाली. जो तर सगळे स्टेक होल्डर आणि सीएम रेग्युलरली मेळत अलॉंग विथ टुरिझम मिनिस्टर आणि ह्यो थोड्यो गजाली जर तर जाग्यार घाली जाल्यार दिस इज द ओल्डस्ट डेस्टिनेशन. आमी आदी कशें टुरिझमाक लागून तशें परत येतले. द लॉस्ट ग्लोरी वील कम बॅक. हे थोड्यो गजाली जाग्यार घालूंकूच जाय. सर सीएम सांगता भायल्यान येवन हांगसर बिझनेस करता गोंयकारांनी कामाक रावता म्हणून, हेंचें कितें म्हणपाचें हें आसा? सांगना जालें तुमी मिसअंडरस्टँड जालें. आय सॉ द होल व्हिडिओ. दे सेड आतां इंडस्ट्री भायले म्हणजे कितें, आतां कोण एकलो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरें हॉटेल घालता तो भायलोच जालो न्हू. तेणें येवन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट केलें, आमचे गोंयकार भितर कामाक लागले. कितें हा फरक पडटा? काय फरक पडटा? ताज कितें हिंगासरले ताजूय भायलेच न्हू, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया. Anybody is welcome to start good business in our state, which will create green and clean employment. See, industry जे आहा, polluting industry हिंगा उपकारना. बरी इंडस्ट्री तर कोण हाडटा रिलेटेड टू टुरिझम सेक्टर. एम्युजमेंट पार्काची गरज आसा गोंयांत. एम्युजमेंट पार्क म्हणटा ते प्रत्येक बरे डेस्टिनेशनाचेर आहा. आतां एम्युजमेंट पार्क खूब भाशेनी चेंज जायत गेलो. होच एम्युजमेंट पार्क गोंयांत येयत जाल्यार त्या जाग्यार 5,000 लोक दिसाक वयतले. त्या जाग्यार वयतले. सो डेस्टिनेशन जो आमी म्हणटा 3 डे डेस्टिनेशन जे ट्युरिस्ट येतात ते 4 दिसांक येतले. सो एक दीस एक्स्ट्रा रावता पळय ते आमचे लोकलूच लोक जोडटले न्हू. फायनली tourism is for whom? Tourism is first for the locals of the state of Goa. The local इथून सगळे येयले. Whether it is transport sector, whether it is their sector as shed, whether it is guest house owner, हे सगळे आमचे लोकलच आहात. तेणी थोडे केन्नाय रेंटाकूय दिला ते गेस्ट हाऊस or restaurants. So this is how industry has to grow and it can only grow together. Thank you. एक सांगू एज अ स्टेक होल्डर आमच्या गोंयचे सीएमाक राजस्थान देव बरें करूं. स्पेशली हो ताणें नवो कायदो हाडलो. पुलीस जे पळय ताळांत जाले एज ओनली द रँक ऑफ PI should give a चलन. So I wholeheartedly support him. This is going to stop a lot of corruption that was harassment जे टुरिस्टांक जाताले ते बंद जातले. तेका काल जातान देव बरें करूं. आणि केवळ काल आम्ही टुरिझम मिनिस्टराक सांगला ह्यो मिटिंगी ज्यो जाता त्यो ऑन रेग्युलर बेसीस आमगे अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर एंड टुरिझम सेक्रेटरी टुरिझम स्टेक होल्डर्स केनी इंटरेक्ट आनी आमचे कितें आमकां वायट जाता गोंयांत ते आमी बरें करून हाडपाक आमी प्रयत्न करूं.